देशाची जनता आणि आम्ही हिंदी हार्टलँड म्हणटा की मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान हे आम्ही कार्यकर्ते म्हणून आम्ही मोदीजीचे कार्यकर्ते आणि भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही काम करता. पण हे जे विक्ट्री जी आसा हे मोदीजीची आणि मोदीजीन जे देशा खातीर काम करता आनी जे काम केल्लें आसा एंड हेज्या खातीर आमी पळयता हे रिफ्लेक्शन लोकांची भावना जे मोदीजीचे बद्दल आहा आनी तेजे प्रकट करपाचो म्हजे कडेन शब्द ना कित्याक हांव थंय काम करून आयला. पण पार्टीन जी जबाबदारी दिल्ली आनी मोदीजी खातीर आयज जे रिजल्ट आमी जे पळयता हे एकमेव व्यक्तिमत्व हे फक्त आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आमचे विश्वगुरू नरेंद्र मोदीजी यांच्या खातीर लोकांनी आपली भावना व्यक्त केल्ली आसा की आमकां फक्त मोदीजीचेरूच विश्वास आसा. देश चलोवपाक बी मोदीचेरूच विश्वास आसा आनी 2024 आमकां मोदीजीच आमकां देशाचो प्रायम मिनिस्टर जाय म्हणून लोकांनी ह्या तरेचें मतदान केल्लें आसा. कारण त्यांचो पूर्णपणे विश्वास त्यांची भावना त्यांची सेंटिमेंट ह्या मतदानांतल्यान रिफ्लेक्ट जाला. आनी भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक कार्यकर्ते खुबशे लोकां कडेन हांव सकाळीं उलयताले सगळे इतले दोळ्यांतल्यान तेंचें पाणी येवंक लागलें कित्याक ते एकदम मोदीजी खातीर ते कितेंय करपाक तयार आसता. ह्या तरेचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीची संघटना आनी हेंचें काम करपाची पद्दत वेगळी आसता आनी ते म्हाका शिकपाक गावलें आनी म्हाका एकदम खूब अभिमान आहा. हांव गर्व आहा की हांव नरेंद्र मोदीजीचो कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी खूब शिकपाक गावलें. बरी व्हडली एरिया हे जी एरिया आमकां दिल्ली ते थंयच म्हाका दिसता की ओवरऑल वोटींग पॉप्युलेशन एक 32 लाख आशिल्लें आनी कार्यकर्ते ह्या तरेचे कार्यकर्ते जांकां मोदीजी बद्दल एक वेगळे तरेचे गर्व आनी अभिमान आहा आनी ते म्हणटा की आमचो नेतो आनी आमच्या नेत्या खातीर कितेंय करपाक तयार आहा. पार्टीचें काम दीस रात 1 रुपया न घेता ते पार्टीचें काम करता. हांवें प्रत्यक्ष कार्यकर्त्याच्या घरान वचून पळयल्लें आसा. ते आमचे नेते आमचे विश्वगुरू आमचो प्रधानमंत्री देशाचो आमचो नेतो आमी ताका हांव सदां म्हणटा म्हाज्या पोस्टांतल्यान आमचो ग्लोबल लिडर म्हणून कित्याक म्हणटा कारण आयज फक्त देशान न्हू तांकां जगभर लोक मानता आनी आमकां आयज खुशी जाली की आयज ह्या रिफ्लेक्शन ऑफ सेंटिमेंट ऑफ द पीपल टुवर्ड्स आवर लीडर आवर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी पीपल हॅव रिफ्लेक्टेड देयर सेंटिमेंट्स एंड देयर फिलींग टुवर्ड्स हिम टुवर्ड्स हिज लिडरशीप टुवर्ड्स हिज वर्क. This is only to show that people want to see the continuity of Modi ji as a Prime Minister. 2024 is a certainty. 2024 देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच जातले आनी आमकां पूर्णपणे विश्वास आसा की ज्या तरेन गेले 10 वर्सान देशाची प्रगती जाल्ली आसा ती प्रगती फुडें ह्याच तरेन ते एक वेगळ्या लेवलाचेर ते व्हरतले. आमकां गोंयान तेचो बी भरपूर फायदो जातलो आनी आयज पर्यंत तेंच्याच नेतृत्व तेंच्याच माध्यमांतल्यान आमकां जे फायदो गावंक जाय गोंय राज्याक फायदो गावल्लो आसा आनी म्हाका खूब खुशी जाता आनी खात्री आहा की हे जे रिफ्लेक्शन ऑफ सेंटिमेंट जे मतदानान काल तुमी कितलेंय सर्वे पळयले तरेतरेचे सर्वे रिपोर्ट्स येवंक लागले पण कांय लोकांक पटोवंक ना की ह्या तरेचे सेंटिमेंट आसा. कांय लोकांक दिसतालें की हे सेंटिमेंट ह्या तरेचो आसा पण जेन्ना मतपेटी ओपन जाली जे आमी डेमोक्रेटिकली म्हणटा की मतपेटीच्या माध्यमांतल्यान रिफ्लेक्शन ऑफ सेंटिमेंट इज द रायट सेंटिमेंट लोकांनी दाखवून दिल्लें आसा की नरेंद्र मोदीजीच आमकां जाय. देशाचे फुडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच जातले. 2024 परत एकदां आनी कोणीच हे डावट घेवपाची गरजूच ना कारण हेच फुडलो रिजल्ट आसतलो आनी बाकीचे पक्षांक खंय जागो दाखोवपाक जाय ते लोकांनी आपल्या मतदानाच्या माध्यमांतल्यान आपल्या भावनाच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी ती वाटचाल तांकां दाखवून दिल्ली आसा विरोधकांक आनी म्हाका खूब खुशी जाता एक अभिमान आहा. केन्ना केन्ना इमोशनल मनीस जाता की आमी ह्या तरेचे नेतृत्व ह्या तरेचे लिडरा सकयल आमी काम करता पार्टीक काम करता भारतीय जनताचे बावटो आमी सगळे कडेन व्हरता पावयता आनी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपाक इतल्या व्हडल्या राज्यान म्हाका संदी दिली. हांव खरेंच आमचे सगळे केंद्र नेतृत्व आनी लिडर हेंचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता की म्हाका ह्या तरेची संदी गावली आनी मोदीजी काम करपाक भारतीय जनता पार्टीचें काम करपाक इतल्या व्हडल्या राज्यान जे आयजचे दिसा आतां पर्यंत तरी 100% हिट रेट आमचो आसा आनी 100% आमी ते सीट त्या परिसरान आमी जिखतले ह्या विश्वासान म्हाका विश्वास आहा की भारतीय जनता पार्टी 2024 भोवमतान परत एकदा मोदीजीच्या नेतृत्वान सरकार घडोवन एक कार्यकर्तो म्हणून हांव गेल्लो. विश्वजीत राणे जे कितें करता ते फक्त भारतीय जनता पार्टीचे कार्य भारतीय जनता पार्टीची नीती माझे नेतृत्व जे आसा आमचे लिडर जे आसा नरेंद्र मोदीजी हेंचें काम हेंचे विश्वास लोकां मदीं कशें पावोवपाचें जे स्किम्स तेंच्या माध्यमांतल्यान आयल्या ह्यो लोकां कडेन कसो पावोवपाचो हे मॅसेजींग केन्ना केन्ना करचें पडटा
प्रत्येक लाभार्थी जो आसा तेजे कडेन कशें पावपाचें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज तुमकां सांगले प्रमाणे शिकपाक आयले. म्हाजे हांगा विशय कांय ना. म्हाजो विशय हांव सादारण एक ल्हान कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो आनी म्हाका अभिमान आहा की हांव मोदीजीचो एक कार्यकर्तो. म्हाका गर्व आहा हांव तेंचे नेतृत्व सकयल काम करता आनी म्हाका एक अभिमान आहा की हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्य करपाक म्हाका संदी पक्षान दिल्ली आसा, कर्नाटकान दिल्ली आसा, मध्य प्रदेशान दिल्ली आसा. जे खंय ते जबाबदारी दितले ती जबाबदारी घेवन एक वेगळ्या पद्दतीन तें काम फुडें व्हरपाचो म्हाजो सदां प्रयत्न. मनीस खुशूच जातलो न्ही, कित्याक आमी मोदीजीचे भक्त, आमी मोदीजीचे कार्यकर्ता आनी जेन्ना लोक विश्वास मोदीजीचेर दाखयता की आमकां मोदीजीचोच सरकार परत एकदां जाय, आमकां राज्यान बी जाय आनी केंद्रान बी जाय, एकदम बरें दिसता. जे अपेक्षा खंयचे सर्वे रिपोर्टान दाखोवंक ना अशें ना. खंय निकाल आशिल्लो की क्लोज कॉन्टेस्ट आसता. क्लोज कॉन्टेस्ट जो पर्यंत एक्चुली मतपेटी ओपन जायना, पूण सगळ्या भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक कार्यकर्त्यान आयज देशान एक खुशीचो माहोल सगळे कडेन पसरलेलो आसा. हांव बी एक कार्यकर्तो म्हणून म्हाज्या मदीं एक वेगळे तरेची भावना आयज वेगळ्या तरेन हें येता की कितें घडलें, कशें आमी काम केलें आनी कशें आमचें नेतृत्व आयज तो कसो खूश आसतलो. तो आपल्या पूर्ण जीवन तेणी पार्टी खातीर आनी देशा खातीर तेणी दिल्लें आसा. आनी आयज ह्या तरेचो जेन्ना निकाल येता आमकां बी एक अभिमान आसता की आमच्या नेतृत्वान आनी लोकांनी विश्वास दाखयल्लो आसा की मोदीजी हे एकूच मेव अशें व्यक्तिमत्व आसा, विश्वगुरू आसा, जो देशाचो प्रधानमंत्री परत एकदा जातलो 2024 आमकां तुमीच जाय प्रधानमंत्री. हो एक रिफ्लेक्शन ऑफ सेंटिमेंट आनी भावना तेंचे बद्दल ह्या वोटींग जे आयज रिजल्ट्स आयज निकाल आयल्या हेज्या माध्यमांतल्यान हेजो निकालाचो आमी एक एनालिसीस करूं शकता की लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा की देशान राज्य चलयल्यार फक्त मोदीजी चलयतले.